दाक्तर लागीं गेल्ल्या वेळार दाक्तरान ताची परीक्षा करता करतना तो गळ्ळो आनी ताक्षण एडमीट केलें. टेस्ट करतना ताजें शुगर कितलें 100 गी 200 गी 300 गी 400 500 ताचे किसड कितलें 600 गी 700 आनी ताजे उपरांत तो मोतीर ना. थोडे फावटी उठता उलयता व्हडले व्हडले संगती उलयता अमेरिकाचे आनी गांवचे आनी मुखार कितें गरजेचें म्हणून उपरांत थोडे तक्षण न्हिदता. डाक्टरान म्हळें ताजी परिस्थिती विपरीत आसा गडीत आसा कित्याक 700 ताजें ब्लड शुगर सोडलें देखून आतां ताजें ब्रेन अफेक्ट जाला काळजाचें अफेक्ट जाला लंग्स आनी कुडीच्या सगळ्या विश्वांक अपाय आसा. आमी कितें म्हण सांगूंक जायना. देवाचेर पातीने दवरा. ताची बायल दिंबयेर पडोवन मागोवंक सुरू केलें तिच्या. तशेंच बायलेच्या इश्टिणीन तिच्या मोगाच्या मनशांनी दिंबयेर पडोवन मागोवंक सुरू केलें. केदाळ्या दिवायन कॉल सेंटराक घेवन ही सेवाय दितात हांगासर रेतर करतात देखून देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन देवान जें कितें मागलां तें दिलांच म्हूण पात्योन तांणी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिलें. हांवें चिंतलें कशें 700 आपल्या घोवाचे डायबिटीस हाय आसतना बायलेन कशें तें सोंसलें गी म्हणून. उपरांत ते म्हणटा डाक्टरांनी म्हळें तो बरो जालो जाल्यार अजापानी मोगाचें नांव हांव गेल्ल्या वेळार तिचो घोव तो आलोशियस बसोन बरेंकर म्हजे कडेन सक्कड सांगती उलयलो. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होजाना हालेलुया. सांतीसीम त्रिंदादीक आमी मान करया आनी दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो. अधिक मोगाचें न्हू देवाची कृपा आमकां सांगाता हाडटा. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमांत मागण्यांत देवाचें हाजीरपण अनुभव करूंक आनी देवातावन हर एक आशिर्वादां जण घेवंक देव आमकां भोव अपुर्बेचो हो अवकाश आमकां फावो करता. देवाचें उतर आमकां भासयता. इजाया 50:4 धावी बोर्ड. आयजाया 54:10. फोरवत फोळून वेतीत दोंगर हालोंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग केदींच तुमकां सांडचो ना. म्हज्या शांतीचो करार केदींच तुमचे तावन हालचो ना. ही उतरां एका गिता मुखांतर आमी आयकोवया आनी देवाचें हाजीरपण आमी अनुभव करया. मोळप कसलोन फासलोन पडोवन दी भूंय कांपोन सोंपोवन दी. विस्वासी म्हजो मोग तो बाळसो सोमसो ना केदी. मोळप कसलोन फासलोन पडोवन दी भूंय कांपोन सोंपोवन दी. विस्वासी म्हजो मोग तो बाळसो केमसो ना केदी. विसरत गाये कावय आपल्या पानोचिवच्या तानुल्याक. आवयक तरी विसर पडा हांव तुका विसरचो ना. विसरत गाये कावय आपल्या पानोचिवच्या तानुल्याक. आवयक तरी विसर पडा हांव तुका विसरचो ना. कुशव्यांत आसता तुका आकारलो मोजस करून वेंचलो. हाता ताळवेली खन तुजें नांव सावळेंत लिपयलो. कुशव्यांत आसता तुका आकारलो मोजस करून वेंचलो. हाता ताळवेर लिखून तुजें नांव सावळेंत लिपयलो.
भोवमोगाळा सर्गींच्या सर पदवेदारा देवा बापा तूं आमकां केदींच विसरनाय पर्वत फोळून वचोन दी दोंगर हालोवंक लागोन दी पूण तूं तुजो विस्वासी मोग सदांच आमकां दाखयता आमी अविस्वासी जाल्यार तूं सदांच विस्वासी बापा आमकां आमच्या जिवितांत तुवेंच आमकां आमच्या आवयच्या गर्भांत तुवें रचलोय तुवें आमकां आकारलोय ह्या संवसारांत तुवें जल्म दिलोय ह्या संवसारांत हरी एक दीस हरी एक घडी बापा तुवें आमकां तुज्या ताळव्या हाताचेर दवरून तुवें राखलां आनी सांबाळ्ळाय बापा कश्टाक आंताच्या वेळार दुखाच्या सागरांतल्यान पाशार जाता आसतना तुवेंच आमची दुखां बसून काडून जिवितांत नवो बरवसो दिवन बापा तुवें आमकां सांबाळ्ळाय व्हड पिडा शिडा व्हड आनवरां व्हड समस्ये व्हड व्हड अडकळी बंदडी आमच्या जिवितांत आयले तरी ह्या सर्वांतले तुवें आमकां निवारलाय बापा कित्याक तूं आमचो मोग करताय बापा हो तुजो मोग आमी जाणा जावं आनी त्या तुज्या मोगाक आमकां आमी समर्पण दिवंक आनी तुज्या तां हरी एक सर्गींची देणी जोण घेवंक बापा आमकां तूं फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोवमोगाच्या न्हू तुमकां हर एकल्यांक एक बरो वर्तो महिमेचो दीस हांव मागतां दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम आमकां समेस्तांक एक कुटुंब कशें सगळ्या संवसारार खंयच्या देशांत आसल्यार खंयच्या राज्यांत या खंयच्या कणशां आमी आसल्यार खंयच्या परिस्थितींत आमी आसल्यार आमकां एक करता तर मोगाचें न्हू देवाचें उतर आमी आयकुया इजाया प्रवाच्या बुकान 3:3 अवसरांत पयल्या वळीर आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 1 सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं तुजे लागीं व्हडा मोगान उलोवन अशें म्हणटा तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका नांवान आपयलां तूं म्हजोच कितलीं आपुरबायेचीं उतरां न्ही मोगाचें न्हू कितलीं आपुरबायेचीं उतरां जाकोबा म्हूण देव आपयता आनी उपरांत जाकोबाक देव म्हणटा इस्रायला म्हूण आपयता हीं दोनीय नांवां मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका देव ती फावो करता जाकोबा म्हळ्यार आब्रामाचो पूत इसाक जावन आसलो इसाकाचो पूत दोग जाण इसाव आनी जाकोब धाकटो पूत आनी हो जाकोब केदाळाय फटयतलो फटी मारतलो ताका मालगाड्या पुताचें हक्क जाय आसलें जल्मातना तो जवळी जावन जल्मलो जाल्यार ताचो भाव इसाव पयलें जल्मलो जाकोब उपरांत जल्मलो देखून आवय बापायन सांगचें आसलें तुमी जवळी जाल्यार इसाव मालगाडो म्हणचें आसलें पूण जाकोबा जाय आसलें मालगाड्या पुताचें आशिर्वाद कित्याक मालगाड्यांनी सांगलें तो जाणा आसलो आब्रामाक देवान आशिर्वाद घाला आनी देवान ताच्या संततीक बसयल्लो घाव तो दिला आनी सर्वेस्पर देव पर्वत फोळून गेल्यार दोंगर हालोवंक लागती जाल्यार आब्रामाच्या संततीचो सांगता ताणें रावता म्हूण सांगलां देखून आब्रामाचें आशिर्वाद इसाकाक आयलां आनी आतां इसाकाचें आशिर्वाद खंयच्या पुताक मेळटा त्या पुताच्या संततीचेर देवाचें आशिर्वाद आसतलें म्हणून देखून जाकोब आशिल्लो देवाच्या आशिर्वादांक पूण ताणें फटी मार दोगो दिवन आपल्या भावाक खाण जेवण दिवन आनी ताका पियोवंकी दिवन मालगाड्या पुताचें हक्क ताणें आपणायलें देखून तो जावन आसा जाकोब म्हळ्यार फडकिरो म्हूण अर्थ जाता इंग्लिशांत आमी चीट म्हणटा 420 ही म्हणटात न्ही 420 म्हळ्यार आमच्या भारताच्या कानुना प्रकार 420 त्या वळीर वय कोण चिटींग करता कोण मोस करता कोण फटी मारता दोगो दिता आनी फसयता ताका थंयसर शिक्षा आसा 420 जाकोब जावन आसलो आपल्या भावाक फसयलें आपल्या भावाक बापायक फसयलें आवय सांगता तो मेळ्ळो बापायच्या आनी भावाच्या विरोध जालो आनी अशें ताणें मालगाड्या पुताचें आशिर्वाद जोण घेतलें अशें तो एक फडकिरो मनीस पूण देव ताकाय आपयता म्हणजे देव म्हाकाय तुका आपयता आमच्या जिवितांत आमी फटी मारल्यात तुमी कोणें फटी मारनातले आहात गी सांगा तुमी कोणाक फसयलां गी फसयनासता आसात गी कोणाक दोगो दिला गी देवाचे 10 उपादेश मोडीन आसतना तुमी जियेल्यात गी तर म्हाका न्हू मोडल्यात तर तूं जाकोब हांवूय जाकोब पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा जाकोबा तुका रचलेलो देव मोगाचें न्हू आमकां देवान रचतना त्याच रितीन रचलां धरणीच्या धुळीचो रचला देखून आमी धरणीच्या मातयेचे आनी आमी धरणीच्या धुळीच्या मातयेचे देखून मनशांची अस्खत काय म्हजें थंय तुजें थंय आसा आमी सर पातक आदारलेले आनी देवाचे महिमा होगडायलेले रोमाकारां बरयलें पत्र 3 आनी 3 वळ रोमन्स 3:23 आमच्या रक्त मासांतच आमच्या मालगाड्यांत हांव देवान आयिल्ले आमच्या पातकाचो शिराप आमच्या आवय बापायच्या पातकाचो शिराप वी आर फिल्ड विथ द एन्सेस्ट्रल सिन एंड द ओरिजिनल सिन पूण ह्या
पातकाच्या वडण्या विशयां साम पावलूस आमकां म्हणटा रोमाकारां बरयलें पत्र 7 वसोर 14 बोड. हांव कितें करतां तें म्हाकाच समजना. हांव बरें करूं आशेतां तें बरें करूं म्हाका जायना. हांव कितें वायट करूं नजो म्हण चिंता तेंच हांव करतां. तर जें कितें हांवें करी जाय म्हण हांव आशेतां तें म्हाका करूंक जायना. जें कितें करूं नजो म्हण हांव चिंता तें हांव करतां. तर हांव न्ही बगार म्हजें तें आसचें पातकच तें करता. पळय मोगाचें आमी सर पातकी आमचे भितर. देखून सर्वेस्पर जाकोबा म्हणटा जाकोबा तुका रचलेलो देव अशें म्हणटा. इज्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर देव अशें सांगता. म्हणजे सर्वेस्पर देव म्हाका तुका आकारता आसतना आमी आमच्या आदल्या सैमभातावन बदलोन रुपांतर जावन नवे जावन इज्रायल जाता. इज्रा म्हळ्यार परजा, इज्रा म्हळ्यार भुरगो, इज्रा म्हळ्यार संतस, येल म्हळ्यार देव. इज्रायला म्हळ्यार देवाची संतस, देवाचो भुरगो, देवाच्या मोगाचो, देवान विंचून काडलेलो देवाचोच. देखून आमकां आमच्या आदल्या पातकाच्या सैमांतले नव्या पवित्रपणाच्या भाग्यवंतपणाच्या सासणीक जिविताच्या नव्या सैमाक देव आकारता. देखून आमी देवा सांगता सहकार दी जाय. देखून झेरेमाया प्रवाच्या बुकांत 18व्या वसरांत सर्वेस्पर देव झेरेमायाक म्हणटा वचू थंयसर मोडकी करचो आसा, कुंभार आसा, कुंभाराच्या घरांत वचून तो कुंभार कशें मोडकी करता तें पळय. आनी तशेंच सर्वेस्पर देव हर एका ताच्या भुरग्याक आकारता. आनी मंदरसून देवाचें उतर म्हणटा इज्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता भिये नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव मोगाचें म्हणटा हांव आनी तूं कोणाची? आमी देवाचींच, देवाचेंच आस्त, देवाचेंच बदीक. कशें देवान म्हाका तुका ताचें करून घेतलां. म्हाका उगडास येता अमेरिकाचो प्रेसिडेंट आसलो, ताचें नांव अब्राहम लिंकन. म्हजें नांव अब्राहम, बावडताचो बापूय पोरण्या तेस्तामेंतांत दी अब्राहम. आनी अमेरिकाचो प्रेसिडेंट भोव नावाडदीक आनी भोव बरो प्रामाणीक सत्यवंत मनीस म्हणून नावाडलेलो एक नावाडदीक मनीस अब्राहम लिंकन. तोय एक काळो व्यक्ती. आमच्या अमेरिकांत काळे आसात म्हळ्यार पळय आफ्रिकाच्या संततींतल्यान आयिल्ले तांकां काळे म्हणटात, ब्लॅक्स म्हणटात. पयलीं तांकां हल्करचे तरान निग्रो म्हणटाले, आतां निग्रो म्हणून म्हणून जाला, केवळ काळे म्हणटात. आनी तातूंत गोरे आसात, युरोपाचे तावन आयिल्ले ते गोरे. हे गोरे काळ्यांक गुलाम करून दवरतले आनी तांकां वयर येवंक दिनातले. तांचे कारणां भोव नीच हल्क कामां करयतले. पूण सोकास अमेरिकांत बदलावण येता आसतना काळ्यांक अवकाश मेळ्ळो आनी काळ्या कुटुंबांत जल्मलो अब्राहम लिंकन. बरें शिकप शिकलो, गोऱ्यांच्या की बरो व्यक्ती जालो, नावाडीक व्यक्ती जालो आनी अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जालो. जाल्यार ताका काळ्या लोकांचो आनी विशेश जावन गुलाम जावन आसल्या ताच्या काळाच्या लोकांचेर विशेश बिरमत आनी मोग ताका आसलो. वाटेर तो वेता आसतना एक फावटी रस्त्यार ताणें पळयलें थंयसर एलाम घालतले वा इकतले गुलाम चेडवांक. तें पळोवन ताका भोव दुखलें. तोय वचून एलामाच्या जाग्यार उबे रावलो. गोऱ्यान एका चेडवा भुरग्याक एलाम घालो. तक्षण अब्राहम लिंकन म्हणालो त्या चेडवाक हांव मोलाक घेतां. देखून ते एलाम घालतल्यान ताचें मोल अदीक चडयलें. पूण अब्राहमा लिंकना कडेन चड पयशे नासले. तो एक दुर्बळ्या कुटुंबांतलोच. पूण ताचे लागीं आसले सगळे पयशे दिवंक तो तयार जालो. कितले वाडयल्यार तो त्या एलामाक रावलो. अकरेक आसले सगळें आपलें आस्त बदीक विकून म्हणल्या बरी त्या चेडवाक ताणें मोलाक घेतलें. आनी तें चेडूं अब्राहम लिंकनाच्या पांयांक पडलें आनी म्हणालें हांव एक गुलाम चेडूं, तुवें म्हाका मोलाक घेतलें. आज तान हांवें तुवें सांगल्लें काम करतां, तुज्या घरांत हांव एक गुलाम जावन रावतां. रोडोन तें म्हणटा आसतना अब्राहम लिंकन येदो व्हडलो प्रेसिडेंट जाल्यार व्हडा मोगान त्या चेडवा भुरग्याक उखल्लें. ताणें पुटलून धरलें, ताजीं दुकां पुसून काडलीं आनी म्हळें हांवें तुका आज सोडयलां ह्या गुलामपणांतलें. आज तावन तूं संपूर्ण तरान स्वातंत्र्य आनी सुडकेचें जावन आसा. यू आर फ्री टू लिव युअर लायफ एज यू वॉन्ट. यू आर कंप्लिटली फ्री. आय हॅव पेड द प्रायस ऑफ युअर फ्रीडम. तुज्या सुडकेचें मोल हांवें दिलां. तुवें म्हजी सेवा करची गरज ना, तुवें म्हज्या घरांत काम करची गरज ना. सुडकेचें जिवीत दिये. भोव मोगाचें न्हू, देवी हें साशेता.
देव म्हाका तुका आमच्या पातकाच्या गुलामपणांतल्यान सोडयता मात न्ही, आमकां तुमकां म्हाका आनी तुका सगळ्यांक मोगाचें संपूर्ण स्वातंत्र्य तो दिता. तेन्ना आमी वाचता कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 6 बोळ 1 Corinthians 6:20. वर्थे मोल दिवन देवान तुमकां विकते घेतल्यात. जेजूच्या पवित्र कुडी आनी रक्ताचें फेस्त आमी आचरता. जेजूची कूड आनी रगत म्हळ्यार जेजून मोगाचें खुर्सार दिल्लें तें बलिदान, तो त्याग, तो सॅक्रिफीस. ताच्या कुडीचे हर एक विश्वांनी ताणें मार आपणायले, घाय आपणायले, रगत ताणें व्हरयलें. अकरेसो थेंबो कुडींत, अकरेसो थेंबो रगत व्हरयलें. अकरेक आपलो जीवच बापाच्या हातान समर्पण दिलो आमकां आमच्या पातकांतले सोडोवच्या खातीर. आनी ते घाय ताच्या कुडीर ताणें मोगाचें सोंसले. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजूच्या कुडीचेर ते 5 गाय उरले, हातांचेर, पांयांचे आनी कडवळाचे. ह्या दिसांनी दैवीक रेतेर मंदिराक सिस्टर विमला आयली. तामीळ भाशेन हांगासर रेतेर दिली आनी ती कन्नडांत आनी इंग्लिशान ट्रान्सलेट केली. त्या सिस्टरी पळोवंक जायतो लोक, हजारां वयर लोक हांगासर आयलो तिका मेळोंक. कित्याक ती जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांचेर दिमयेर पडोन हात वयर करून उपवास प्राचीत करून मागणें करता. करेजमाच्या दिसांनी 40 दीस तिच्या कुडीर आसल्या त्या घायांतावन रगत येता. हातांच्या घायांतावन, पांयांच्या घायांतावन, कडवळाच्या घायांतावन आनी माथ्यार कांट्याचो मुकुट आसा, मुकुटांतावन जाल्ले ते घायांतावन रगत येता. ह्या भयणीच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट दवरुना, ह्या तिका किरसार कळोवना, पूण जेजूचे कुर्साचे खस ती नियाळ करता. आनी ती नियाळ करतना इतल्या ध्यानांत, इतल्या एका दैवीक दर्शनांत ती प्रवेश करता की ती सगळो संवसार विसरता आनी जेजूचेच घाय तिच्या कुडीचेर भितर ते उदेतात. पाद्रे पियोच्या कुडीचेरय ते घाय आसले, ताका स्टिग्माता म्हणटात. जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांच्या घायांचो तो दाग, ते माव. कासियाची सेंट रिता तिच्या कुडीर आसले. सियानाची सांत कात्रीन तिच्या कुडीर आसले. आनी विशेश जावन आशिशीचो सान फ्रांसीस ताच्या कुडीरय हे गाय आसले. जेन्ना हांव आनी तूं जाणा जाता देवान म्हाका तुका वर्तें मोल दिवन विकतें घेतलां, आमी मोगाच्यान आमच्या कुडीन देवाक महिमा दिता. सान पावलान आपल्या कुडीन देवाक महिमा दिली आनी तो म्हणालो, आज हांव जियेता जाल्यार हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. कित्याक म्हज्या रक्ता मांसाची सगळी कूड हांवें सगळ्या ताच्या वनवण्यांत हांवें त्या खुर्सार खेळयल्या. देखून मोगाचें न्हू आमी जाणा जायचे जेजून आमकां वर्तें मोल दिवन विकतें घेतलां. सान पेद्रोचें पयलें पत्र 1 18 आनी 19 बोळ 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. तुमकां पुर्वजांतावन देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या छालींतलें तुमकां सोडयल्यांत म्हणून तुमी जाणात. अशें सोडयलेलें रुप्यान वा भांगारान वा नाश जातल्या आस्ती बदिकान या संपत्तेतावन न्हय, बगार आयबावीण आनी खातावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तातावन. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाचें आमी आमचो हो भावार्थ जाणा जायचे. We must know our faith and then we must celebrate our faith. Then we must live our faith and then we must proclaim our faith. Hallelujah. ह्यो 4 संगती उडा सोरा. Know your faith. And दुसरें जावन आसा celebrate your faith, live your faith and proclaim your faith. तुजो भावार्थ तूं जाणा जा आनी उपरांत तुज्या भावार्थ थंय संभ्रम कर, उल्हास कर, आनंद कर, फेस्त कर. तिसरें तो भावार्थ तुज्या जिवितांत जिये आनी चवथें तो भावार्थ तुज्या जिवितांत प्रगट कर. तेन्ना तुज्या जिवितांत वर्ती अजापां विस्मिता जातली. ह्या दिसांनी म्हाका अडोरेशन मोनास्ट्री मंगळुरांत रेते दिवंक आसली. ते रेते दिवंक येता आसतना एणे पळय आस्पत्रेंत म्हाका आपयलें. एका भावाक मेळोंक, अलोशियस म्हणलो तो, ताका मेळोंक म्हणून हांव येता आसतना थंय भितर विकता आसतनाच एक भयण म्हाका मेळ्ळें. तक्षण म्हजे लागीं आयलें, बेसांव मागा लागलें आनी म्हणालें, फादर तुमचें आराधन, तुमचें मिसाचें बलिदान आमचें तुमचें सर्मां हांव युट्यूबाचेर हांव पळयतां. आनी ताच्या उपरांत म्हजो भावार्थ वाडला, म्हजी पाती आनी विस्वास वाडल्या. ह्या दिसांनी म्हजो भाव हुशार नातलो. कोडयाळच्या एका आस्पत्रेंत हांवें व्हेल्लें. थंयसर तांणी परीक्षा करता आसतना म्हज्या भावाक लिव्हर सिरोसीस जालां, लिव्हर पाड जालां आनी तो वांसाना म्हळें. तांणी डाक्टरान सिदा म्हाका म्हणलें, सड्ड म्हळें एका वरा भितर या 2-3 वरां भितर तो मरतलो म्हूण.
पूण हांवें तक्षण त्या दाक्तराक म्हळें जर तर एका ह्या 2 वरां भितर तो मरता जाल्यार आतां ताका डिस्चार्ज करा. दाक्तर म्हणलो ना ना डिस्चार्ज करूं जायना, ताजी जिवाक आपाय आसा. अरे जर जिवाक आपाय आसा जाल्यार तूं डिस्चार्ज कर, हांव ताका व्हरून हांव जतन घेता. आनी ते हट दर दाक्तराक म्हणालें ताका डिस्चार्ज करा. ताजे डिस्चार्जाचे रेडी जाता आसतना हे दिंबियेर पडोन हात वयर कर मागोवंक लागले. सम्या तुवें म्हळां तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतले म्हणून हांवें तुका सांगलां न्ही गी. जुवांव सवांजली 11 वर्सर 26 बोल जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. सम्या म्हज्या भावाक तूं जिवंत दवर, म्हज्या भावाक तूं गूण कर, म्हज्या भावाक तुवें जिजस हांव तुजे लागीं रडोन मागतां, हात वयर करून मागता, दिंबियर पडोन हांव मागता, त्याग सॅक्रिफायस करून मागता, म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिवंक मागता, म्हजीं पातकां बक्षी म्हजें हांव अयोग्य हांव ना फावो जाल्यार तुजे सर्गींची दारां पडोन हांव मागता, म्हज्या भावाक तूं फाटीं दी. रडोन ताणें मागलें. आनी उपरांत तेज्या भावाक डिस्चार्ज केलें आनी तेज्या भावाक हाडून घेवन ह्या आस्पत्रेक एका आस्पत्रेक तिणें दवरलें. आनी हांगासर येवनी आस्पत्रेंत ICUंत भाव गेल्लेच हिणें दिंबियेर पडोन मागोन आसली. आनी ती म्हणटा आमच्या आराधान दिव्यवाणी लायव्ह थंयसर आमचे सरमांव आमच्या डिवायन कॉल सेंटराची यूट्यूबर येवचे ते आराधान मिसाचें बलिदान सगळें ती पळोवन थंयसर मागणें करनासली. आनी ती म्हणटा अजापानी म्हणल्या बरी एका दिसा उपरांत दाक्तरान म्हळें की अरे आतां तुजो भाव बरो जावन आयला आनी तुजो भाव ताजें लिवर बरें जावन आयलां. 1 हप्तो जालो ताणें थंयसर दवर न्हू. आतां दाक्तर म्हणटा की आनी 1-2 दिसांनी ताका डिस्चार्ज करियेत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका लिवर पुरो गेल्लें, लिवर पाड जाल्लें आनी किडनी पाड जाल्लें. लिवर आनी किडनी पाड जाल्ल्या वरवीं आनी लंग्सांत दिल्लें उदक बरोवन लंग्साचे समस्या जाले. तिसल्यान काळजाक भर पडटलो, काळजाचे समस्या सुरू जाले. आनी ब्रेनाक मेळे रगत वचून कितें कितें तो उलयतालो. सगळें आंग हळडुवें जाल्लें, सगळ्या आंगार वय जॉन्डीस जाल्लें. आनी असलो मनीस एका हप्त्या भितर बरो जालो. मोगाचें न्हू. सम्या थंय पाती आनी विस्वास दवरल्या वेळार देव म्हजे थंय तुजे थंय कितलीं वर्ती आजापां विजमितां करूं शकता. देखून मोगाचें न्हू आमचो भाव वार्ता आमी जाणा जाय. सम्या जेजून आपलें रक्ताचें मोल दिवन म्हाका तुका सोडयलां तर म्हाका तुका बरें करूंक, म्हाका तुका आशिर्वाद घालूंक आनी कितें तो पाठींग करीत सगळें तो बरो करता. आनी उपरांत हांव पळोवंक गेलो थंयसर आलोशियस म्हणलो आपल्या पुता आसुनी आनी भुरग्यांक सांगता रावोंक अमेरिका गेल्लो. बायले सांगता गेल्लो पूण बायल गांवाक आयिल्ली पाटी. हांगासर बायलेची आवय हांगासर प्रायवंत आसा देखून. आनी थंयसर रावन तो 11 दिसांनी पाटी येवच्या इल्ल्या दिसां पयलें ताजीं वखदां सगळीं खाली जाल्लीं. आनी अमेरिकांत प्रिस्क्रिप्शन आसतना वखदां काणयो जायना. देखून 15 दिसांची वखदां ताजी थमा काण घेवन काळजाची आनी डायबिटीसाची आनी सगळीं वखदां आसलीं ताजी. आनी तो फ्लायटार बसून कसो इंडियाक हे बरो करून पावलो हांगा बँगलोर. पतीन गेल्ली आपूण हाडूंक. थंय सावन बँगलोर जावन ट्रेनार गांवाक आयलीं. दुसऱ्या दिसा दाक्तर लागीं म्हणून गेली. त्या पर्यंत तो बरो आतां. दाक्तर लागीं गेल्ल्या वेळार दाक्तरान ताची परिक्षा करतना तो गळ्ळो आनी तक्षण एडमीट केलें. टेस्ट करतना ताजें शुगर कितलें 100 गी 200 गी 300 गी 400 500 ताचे किसड कितलें 600 गी 700. आनी ताजे उपरांत तो मतीर ना. थोडे फावटी उठता उलयता व्हडले संगती उलयता अमेरिकाचे आनी गांवचे आनी मुखार कितें गरजेचें म्हणून उपरांत तक्षण न्हिदता. दाक्तरान म्हळें ताजी परिस्थिती विपरीत आसा, गडीत आसा. कित्याक 700 ताजें ब्लड शुगर सोडलें देखून आतां ताजें ब्रेन अफेक्ट जालां, काळजाचें अफेक्ट जालां, लंग्स आनी कुडीच्या सगळ्या विश्वांक आपाय आसा. आमी कितें म्हण सांगूंक जायना. देवाचेर पातीने दवरा. ताची बायल दिंबियेर पडोन मागोवंक सुरू केलें तिच्या. तशेंच बायलेच्या इश्टिणीन तिच्या मोगाच्या मनशांनी दिंबियेर पडोन मागोवंक सुरू केलें. केदाळा डिवायन कॉल सेंटराक येवन ही सेवाय दितात हांगासर रेतर करतात. देखून देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन देवान जें कितें मागलां तें दिलांच म्हूण पात्योन तांणी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिलें. हांवें चिंतलें कशें 700 आपल्या घोवाचें डायबिटीस हाय आसतना बायलेन कशें तें सोंसलें गी म्हणून. उपरांत ती म्हणटा दाक्तरांनी म्हळें तो बरो जालो जाल्यार अजापानी मोगाचें नांव हांव गेल्ल्या वेळार तिचो घोव तो आलोशियस बसून बरेंकर म्हजे कडेन सक्कड सांगती उलयलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होजान्ना, हालेलुया. होय मोगाचें न्हू चोमिया थंय आमी पाती आनी विस्वास दवरल्या वेळार सर्वेस्पोर देव म्हाका तुका कितें बसयता पळया. इजाया प्रवादिचो बूक 3:30 वर्सां पयली वळ आमी वाचली आनी आतां दुसऱ्या वळीर तो आमकां बसयता. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो न्हंयो तुका बुडोवंक शकचे नात. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासन वेसनाय उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करूंक शकचे नात. मोगाचें न्हू हांवें अनुभव केला म्हज्या जिवितांत. म्हाका ल्हान आसतना पिट्स अटॅक आयलें. दाक्तरान म्हळें आनी पिट्स अटॅक आतां बरो जायना म्हण. ताजे उपरांत म्हाका दवळ पर्यंत पिट्स अटॅक येवन
म्हज्या जिवितांत कितले फावटी हांव मरचो आसलो विकाळ जीवदाळी साबून ह्या उदकांत उडी मारले वेळार थंयसर बुडोवन ह्या बांयच्या वयर जावन हांव बांयंत देंवता आसतना एक फावटी बांय भितर पडचो आसलो व्हड एका रुखांत हांव सकला पडचो आसलो रानांत आसतना तो रान दुकर म्हाका हाणचो आसलो एक फावटी एका रोळण्यांत हात घाले हांवें मोव काडूंक म्हणून थंयसर व्हडलो सयत सोरोप आसलो तो सोरोप साबून हांवें मरी येता आसलो देव म्हज्या सांगात आसा तो म्हज्या सांगात आसल्यार मोगाच्यान तो म्हाका म्हणटा उदकांतल्यान वेशी जाल्यार उदा तुका बुडोवंक शकचें ना न्हंयतल्यान गेल्यार न्हंय तुका बुडोवंक शकचें ना उज्यांतल्यान गेल्यार उजो तुका हुलपावंक शकचो ना म्हज्या तोंडार पळया आसच्या समानांत कित्याक म्हज्या तोंडार एपटी उजो पेटलो सादारणसो उजो न्ही रुखाचो न्ही खोलयांचो न्ही गॅसाचो न्ही पेट्रोलाचो उजो पेट्रोल फुटलो म्हज्या तोंडा मुखार पेट्रोला उजो पेटलो सगळें म्हजें तोंड करपालें सगळें म्हज्या तोंडाची खात सगळी वचोन हांव युरोपा घरा बरीत गोरो गोरो आसलो पूण आतां देवान म्हाका नवी कात दिल्या डाक्टरान म्हणलें कात येत पूण काळी काळी आसत आफ्रिकाच्या काळ्या बरी तुजी कात आसूंक बरो आनी आसड्यो येवचें नात तुका मिशा आसचें नात तुका काड आसची नात आतां मोगाचें न्हू इतली काडी येता की सकाळीं काडल्या पावना सांजेरी काडची पडटा आसड्यो सगळे ना जाल्यार अर्दे म्हणी आसात देवा गरगां जेजूच्या खुर्साच्या कश्टांच्या त्या दागा बरी त्या मावा बरी म्हाकाय मोगाच्यान उडास करूं आज हांव जिवंत आसा जाल्यार देवान म्हाका जिवंत दवरला देवाचे कृपेन म्हाका जिवंत दवरला हांव न्ही देवाची कृपा मोगाच्यान म्हजी थंय जिवीत आसा इसाया प्रवादीचो बूक 3:3 वर्सर 4थी वळ आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4 हें देवाचें उतर मोगाच्यान हांव केदींच विसरना केदाळे हांव म्हज्या काळजान सांगता तुंय तुज्या काळजान जगोवन दवर सर्वेस्पर देव म्हणटा तूं म्हज्या दिश्टीन मला दीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदलाक मनशांक दिता आनी म्हज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक हांव दिता ह्या दिसांनी म्हाका बंबय एका प्रायवंताच्या 9 वर्सांच्या प्रायवंताच्या जुबलीवाक म्हाका आपयलें आनी हांवें म्हळें हांगा रेतेर आसा म्हाका येवंक जायना म्हळ्यार ना फादर तुमी आदल्या दिसा येया फ्लायटाची तिकेट धाडटा तें फंक्शन जाल्लें दुसऱ्या दिसा कुडले फाटीं धाडटा चड वेळ काडिना मोगाच्यान पयले फावटी हांवें वेचें एक या 2 वरांच्या कार्यक्रमाक गेलो कार्यक्रम जालें परतून फाटीं आयलो हांगासर रेतेर येवन मोगाच्यान तेन्ना म्हाका हें देवाचें उतर म्हज्या मतीक आयलें आनी देवा गरगांनी होकलाप दिलें देव म्हणटा तूं म्हजो देखून तूं म्हाका मला दीक देखून हांव तुजो मोग करता देखून तुका मान फावो वय मोगाच्यान म्हाका निजान म्हज्या पातकांक म्हज्या सुखींक म्हज्या अस्कतकाय कसलोच मान वैभव महिमा म्हाका फावो न्ही पूण देव म्हजो मोग करता देखून देवाच्या दिश्टीन हांव मला दीक देखून ताणें म्हाका ताच्या ताळव्या हाताचेर कांतयलां देखून म्हज्या आवयन म्हाका 9 म्हयने आपल्या गर्भांत वयलां तरी म्हज्या देवान सासणाच्या सासणाक ताच्या गर्भांत ताच्या गोपांत म्हाका वयलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाच्यान हांवें किर्तन 16 केदाळ्यान नियाळ करचें साम 16 8वी आनी 9वी बोळ सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालचो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी कसले कस तुका आसात कसली पिडा शिडा तुका आसा कसले समस्या आसात कसले तत्वार आसात सगळे देवा मुखार दवर आनी हें देवाचें उतर केदाळ्यान नियाळ कर साम 16 वर्स 8 and 9 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालचो ना परतून परतून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी हें उतर तूं सांग सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालचो ना वय सरपत्युतरा देवा बापा तूं सदांच आमच्या उजव्याक तूं आसाय तूं आमचो मोग करताय वय आमी तुका मोला देख देखून आमकां तूं मनशांक दिताय तूं आमकां राष्ट्रांक दिताय पर्वत फोळमेती दोंगर हालोवंक लागतीत पूण तुजो विस्वासी मोग केदींच आमकां साणिना केदींच आमकां सोण घालिना बापा तुज्या मोगाचेर आमी पात येता तुज्या विस्वासी काकुतीचेर आमी पात येता देखून सर्गोक्तकान आशिर्वाद घाल दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर वीक्षकाचेर बेसांव घाल आमच्या मदें कोणाक काम ना बापा तांकां वेळार तें काम फावो कर कोण परिक्षा बरोवन आसा तांच्या त्या कॉलेजीची या पोस्ट ग्रॅज्युएशनाची या IELTS OET या बैलागांव वचोंक विजा खातीर तीं अप्लाय करनासात हमेश तांचेर आशिर्वाद घाल बापा तांच्या हर एका येवजणेन तांकां सुफळ कर जैते वंत कर पिडेस्तांची पिडा गूण कर विशेश जावन कॅन्सर पिडेस्तां बसत मागता गांठी गांठी दुखतल्या बसत गावट पिडा आसल्या बसत युरीक एसीड आसल्या बसत पाठीच्या कण्याचे समस्या स्लीप डिस्क आसल्या बसत स्पॉन्डिलायटीस आसल्या बसत मागता बापा सर्जरी केल्या आनी हाडां मोडल्यांत तांचे बसत मागता बापा मोडलेलीं हाडां तूं नव्यान बापा तीं
एक कर घट कर नवें बोळ त्या हाडांक फावो कर बापा शिरांची अस्कत काय असल्या बसत मागता बापा कान आयकनातल्या बसत काना भितर वर्टिगो असल्या बसत मागता दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्ल्या बसत मागता बापा तांकां गुण कर बापा मानसीक पिडे वरवीं राती न्हीद पडनातल्या बसत मागता बापा तांकां बरी न्हीद पडा शंकर बापा कामाच्या जाग्यार बरो सांबाळ मेळा शंकर बापा कामाच्या जाग्यार तांकां प्रमोशन मेळा शंकर बापा वायट सवयांक वळख जाल्ल्या बसत मागता देंवसराच्या सैतानाच्या गुलामपणान जियेतल्या बसत बापा तांकां सुटका दी देंवसराच्या सैतानाच्या त्या गुलामपणांतले बेबदेपण जावं दी वेबिचार अनिस्कळपण फसदेपण जावं दी अविश्वासपण जावं दी पयशांनी खेळचें जुगारी आनी कितें नालिसायेचें सैतानाची पुजा बंब्या पुजा मूर्ती पुजा माट मंत्रांती पातींनी दवरतल्या बापा संपूर्ण सुटका लाभय बापा हर एक गरजो तुज्या पांयां तळा आमी दवरता बापा घरनांतल्या बरें घर तें फावो जावं दी बापा पयशांचो तात्वार आसल्यांक पयशांची उदरगती फावो कर व्यापार आसल्यांक बरो लाभ तांकां जावं दी बरें गिरायक तांकां मेळोन दी बापा कादर जिवितांत मनस्ताप आसल्यांक घोव बायलां मदें एकवट फावो कर भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें बाबा मदें कुटुंबाच्या सांद्या मदें शेजाऱ्यां मदें सगळ्यां ती माया मोगांनी एकवट फावो कर बापा हर एक आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. विसरत गाये कावय आपल्या पानोचिंच्या तानुल्या आवयक तरी विसर पडात हांव तुका विसरचो ना. विसरत गाये कावय आपल्या पानोचिंच्या तानुल्या आवयक तरी विसर पडा हांव तुका विसरचो ना. भियेनाका हांव संगी आसतलो मजत घटाय दितलो भळवंत म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळतलो. भियेनाका हांव संगी आसतलो मजत घटाय दितलो भळवंत म्हज्या उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळतलो. विसरत गाये खावय आपल्या पानोचिंच्या तानुल्या आवयक तरी विसर पडात हांव तुका विसरचो ना. विसरत गाये खावय आपल्या पानोचिंच्या तानुल्या आवयक तरी विसर पडात हांव तुका विसरचो ना. हांव तुका विसरचो ना. हांव तुका विसरचो ना. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्या नांवाच्या विशयान सडीत विभार जाय जाल्यार आमची वेबसायट आसा www.dccmulki.in. DCC म्हळ्यार डिवायन कॉल सेंटर, मुल्की म्हळ्यार आमचो गांव आनी इन IN आनी हांगासर मिसाची त्या सांवां दिवंक जाता. तुमकां लव ऑफरींग धाडूंक जाता, दान धाडूंक जाता, मिसाची त्या सांवां धाडूंक जाता, तुमचे विनवणे धाडूंक जातात आनी आमचे व्हिडियो सयत पळोवंक जातात. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. केदार तुमकां साथ दिता. दैवी कुलरित्री मंदिराक येवन एक बरी रितेर करा. 4 दीस रावा. हांगासर बरी रुमां आसात. तुमचे कडेन पयशे ना जाल्यार उचित हांगासर रावयेत. एअर कंडिशनाची रुमां जाय जाल्यार आसात. बरें अपुर्बेचें वातावरण आसा. बरीं फुलां झाडां, बरें फळवस्तूचे रूख झाडां आसात. बरें तळें आसा, उदकान भरलेलें तळें आसा. मासलेचीं तळीं आसात, लव बर्ड्स आसात, बरें कासव आसात आनी तशेंच मोगाचें न्हू बरीं मनशांय आमी आसा. जायत गे तुमी बरीं मनशां आमी सांगता. देवाच्या महिमे खातीर जियेवया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.